मुखेलमंत्र्यान सांगले नीती आयोगाक की सनबर्न हॅज पुट गोवा ऑन द ग्लोबल कल्चरल मॅप. हे हांवें पेपरार वाचलां. ते खरें सांगलें वो ना तें म्हाका खबर ना, पूण हांवें वाचलां पेपरार की गोंयाक ग्लोबल कल्चरल मॅपाचेर सनबर्नान घालें, इन एडिशन टू शिगमो, कार्नवाल, इफी, पर्पल फेस्ट, पूण सनबर्नूय घालें. स्पिकर सर, हांव चिंतपाक पडलो की केन्नाच्यान आमची संस्कृती इडियम जाली काय म्हणून. मागीर हांवें ओगीच गुगल केलें. एक सगळ्यान व्हडलें इडीएम फेस्टिवल जाता एंटवर्प म्हणटा थंय, एंटवर्पच्या गांवाच्या लागीं इन बेल्जियम. सो स्पिकर सर, थंय हांवें पळयलें की एंटवर्प खंय तरी एडवर्टायज करता काय म्हणून. इट इज द बिगस्ट इडीएम फेस्टिवल इन द वर्ल्ड. एनीवेर डज एंटवर्प से दॅट इडीएम इज अवर कल्चर अशें म्हणटा काय म्हणून हांवें चॅक केलें. बट स्पिकर सर, दे डोंट बिलीव दॅट इट इज पार्ट ऑफ देअर फ्लॅमिश कल्चर. They don't believe EDM is got anything to do with culture. So केन्नाय मुखेलमंत्र्यान उलोवचे पयलीं आपले कला आनी संस्कृती मंत्र्याक विचारचें. आनी तूं तसो बरो व्हडलो कलाकार आनी ताका घटूय तूं. सो हें केन्नाय विचारचें. मदींच आमकां जर कोणें विचारलें की बाबा तुमची संस्कृतीच सनबर्न म्हणून, जाल्यार आमी वी हॅव टू रिवायज अवर दीस थिंग. आमी पयलीं चिंतचें पडटलें कोणें म्हणलां आनी कितें तें. पूण हें तुका आज यू वील हॅव टू समहाव लिव वीथ दीस, कित्याक हें जाल्लें आहा.